Page 4, A7. देवाच्या दोंगरार चढूया, ताच्या मंदिरांत चमुया, सर्वेस्पराचो पूर्व, सदांग्रा बरो स्वता, सर्वेस्पराचे मंदिर, सगळ्या बरोसून स्वार्थी. बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावेन आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सवे आसूं. भयणीनो आनी भावनो, तुमकां माये मोगाचो योगकार दिता. तुमी दर दिसा बाजिलिकेंत सायबाच्या कोयंतान मिसान भाग घेवन तुमकां दादोसकाय मेळिल्ली आसा. तुमी जें मागतात तें तुमकां ताचे विनोतीन फावो जाल्लेलें आसा. ताका लागून तुमी आर्गां दिवंक आयल्या. आमी आयज आमचें जिवीत उदीक आनी उदीक जेजूचेर लावन आमचे दोळे तो उक्ते करतलो. जें ताचें न्हय तें आमी सोडटले हांव, कित्याक ही कृपा तो आमकां दितलो. आनी जें बरें पळय तें पत्करून उदीक आनी उदीक ताचे सारकें जावन आमकां भितरल्यान शांती आनी गोठाय मेळटली. तुमची सगळी खाजगी मागणी तें आसा ती मनांत धाडात आनी ह्या मिसाचें जें खेरीतीन तें आसा तें मनांत धरून ह्या मिसान वांटो घेतना दोगां सांतांची आमी आठवण करता. देखूय अस्तोऱ्यो. एक जावन आसा बागयोंत मार्गारीत स्कॉटलँडाची आनी दुसरी बागयोंत जेत्रूद आंकवार. मार्गरेट ती एक राणी आसलेली आनी राणयेचें जिवीत जियेतना इतलें जेजूक एकवटून ती जियेताली की तिचे उदेशी खूब बरेंपण स्कॉटलँडाक जाल्लें आसा. तिची एक धूव इंग्लंडाक काजत जाल्ली आनी तिका गूड मॉड म्हणून तिका आठवण करतात. बागयोन जेत्रूद ती एक मोटवाशी. आख्खें जिवीत तिणें जेजूक भेटयलें आनी तिणें आमकां एक आपल्या जिवितांतल्यान कळयलेलें आसा. जेन्ना ती इतली बरी आसलेली, जेजूक एकवटून आसलेली, जेजू जो आमकां सगळ्यांक पातक्यांक एकवटून आसा तें सगळें ताचें सगळें आसता. आनी आमी ताका एकवटून रावलीं की ना, ताच्या त्या दुखांत आमी भाग घेता. आनी आमकां लागून न्हय पूण ताच्या मोगाक लागून आमी हें सोंसता. हें तिणें आपल्या जिवितांत दाखयिल्लें आसा. खूब सांगपाक आसा पूण ह्या वेळार ह्या मिसान आतां वांटो घेवच्याक आमी आमची पातकां कबूल करया आनी देवाचें भोगसणें जोडून घेवया आनी ही परी एकामेका बरोबर बरे भाशेन जिवंक लागया. सगळ्यां जाणां बरोबर म्हणया, हांव पातकी सोयपदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोवड अपराध. ह्या पासत भाग्यवन सुदां सांकवार मारीक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. तकल्यो वागोवन वा आशिर्वाद घेवया. सोर पुदेदार देव आमची काकळूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावों. आमेन. मागुया. भोव मोगाळ बापा, बागयोंत मार्गारिताच्या काळजांत तुवें पेटलोलो दुलाबायेचो मोग तिणें आपल्या दोयाळ कोरण्यांनी पोरजोडायलो. तिचे देखीन आनी विनोनेन आमी आमच्या कोरण्यांनी तुज्या काळजाच्या बरेंपण मनशा मदें पोरजोडावंक
आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी रात सोड चलयता सासणाच्या सासणांक आमेन. देवाच्या उतरांत आमी चित दिवन आयकुया. प्रकाशनेच्या पुस्तकाची सुरवात. ही देवान जेजू क्रिस्ताक केली प्रकाशनी. रोखड्या रोखडें कितें कितें घडचें आसा तें आपल्या सेवकांक दाखोवन देवान ताका ती केली. आपल्या दुताक धाडून देवान ती सुवांक आपल्या सेवकाक कोळीत केली. हो आपणें देखला तितलें सांगता आनी देवाच्या उतराक आनी जेजू क्रिस्ताचे गोवायकेक साक्षी दिता. जो कोण हें बाकीत वाचता आनी जी कोण तें आयकतात आनी तातूंत बरयलोलें आसा तें पाळटात तीं सुभागीं, कित्याक काळ लागीं पावला. आजयेंतल्या 7 पवित्र सोबांक जुआवांच्यो चिटी, जो आसा, जो आसलो आनी जो येतलो, ताची आनी ताच्या शिवासना फुडें आसात त्या 7 आत्म्याची कृपा आनी शांती तुमकां. सर्वेस्पोर म्हाका अशें म्हणटलो तें हांवें आयकलें. एफेसाचे पवित्र सभेच्या दुताक अशें बरय. आपल्या हातांत 7 नखेत्रां धरून आसा आनी 7 भांगराच्या दिवल्या मदें भोंवता ताचो संदेश हो. तुवें कितें काम केलाय, कितलो भार घेतलाय आनी कितें तिरायेन तूं वावुरलाय तें हांव जाणां. खोटे मनीस तुका माननात म्हूण हांव जाणो. आनी कोण धर्मदूत न्हय जावन आपूण धर्मदूत म्हूण सांगतात ताची परिक्षा तुवें केल्याय आनी तें फटकिरें म्हूण तुका कळ्ळां. तरी आसतना तूं पयलीं म्हजो मोग करतालोय तसो आतां करिनाय म्हूण तुजेर हांव शीण कोत्तां. तूं कितलो खाला पडलाय तें चिंत. तुजें जिवीत बदल आनी पयलीं करतालोय तशें कर. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब जातलो, जोयत व्हरतात तांकां जिविताच्या झाडाचें खावंक दितलो. सगळीं म्हणुया, जोयत व्हरतात तांकां जिविताच्या झाडाचें खावंक दितलो. जो मनीस नोश्ट्यांची बूत घेवन चलना व पातक्यांच्या मार्गार भोंवना आनी अधर्मी मनशाच्या सांगाता बसना तो खरोच भागी. सर्वेस्पराच्या उपदेशांचेर ताचो संतोष, दीस रात ताचे नेम तो मनांत नियाळीत आसा. सबाब, जोयत व्हरतात तांकां जिविताच्या झाडाचें खावंक दितलो. वांत्या वाडेच्या देगेक लायल्ल्या रुखाक काळा प्रमाणे जातात फळां आनी कदींच बावून पडनात ताचीं पानां. असल्या रुखा वरी तो मनीस सगल्यो ताच्यो कोरण्यो सुफोळ. सबाब, जोयत व्हरतात तांकां जिविताच्या झाडाचें खावंक दितलो. पूण नोश्ट्या मनशाचें अशें न्हय, दुबावा विण अशें न्हय. तो कोण जाणय वाऱ्यान उबून वेता तसलें पोल. बऱ्या मनशाची वाट सर्वेस्पोर राखता पूण नोश्ट्यांची वाट निसंतणांक पावयता. सबाब, जोयत व्हरतात तांकां जिविताच्या झाडाचें खावंक दितलो. उद्गार. सर्वेस्पराक सोय सोय, सर्वेस्पराक सोय, सर्वेस्पराक सोय सोय, सर्वेस्पराक सोय. सोमी म्हणटा, हांव संवसाराचो उजवाड, म्हजो पाटलाव कोता ताका आसतलो जिविताचो उजवाड. सर्वेस्पराक सोय सोय, सर्वेस्पराक सोय, सर्वेस्पराक सोय सोय, सर्वेस्पराक सोय. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. लुका पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. जेजू जेरिकिया लागीं पावता आसतना कोण एकलो कुर्डो रस्त्याचे देगेर बिकेक बसून आसलो.
खूब लोक तेवशिल्यान वेतात. ताचो आवाज आयकून ते कितें गाय म्हूण ताणें विचारलें. नाजरेतकार जेजू तेणें वेता म्हूण ताका सांगतोच तो आरडून म्हणूंक लागलो, जेजू, दाविदाच्या पुता, म्हजी काकूत कोर. आनी फुडें वेताली ताणें ओगो राव म्हूण ताका बोबाट केली. पूण ओदिकूच आरडून तो म्हणत रावलो, दाविदाच्या पुता, म्हजी काकूत कोर. जेजू थांबलो आनी ताका आपणाशी आडूंक लावन तो लागीं सरतोच ताणें ताचे कडेन विचारलें, हांवें तुका कितें केल्लें जाय? ताणें म्हणलें, सायबा, म्हाका नव्यान नोदोर ये शिकोर. जेजून ताका सांगलें, नव्यान नोदोर घे, तुज्या भावार्थान तुका बरो केलो. आनी रोखडीच ताका नोदोर आयली आनी देवाची तुस्त करीत तो ताच्या फाटल्यान गेलो. आनी हें पळोवन सगल्या लोकांक देवाक दिनवासलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाकाणी तुका क्रिस्ता. भयणीनो आनी भावनो, आमी आयज जेजूचो अणभव हे तरेन घेवया. आमी जेजू आसा म्हणून ताका आरडून म्हणूंक जाय, जेजू, हांव पातकी, म्हजी काकूळट कोर. हांव दुयेंत आसां, जेजू, म्हजी काकूट कोर. आनी गॅरंटी जेजू आमचें आयकोता. आनी जशी भाशेन ह्या कुर्ड्याक ताणें नोदोद दिली, वीस दिली, तेच भाशेन आमी जेजू पयल्या वाचपान सांगलां आमकां, ताचे सोबे आमी आसा, भोंवता, जियेता. तो आसलो, तो आसा आनी तो आसतलो. हाचे दोळे उक्ते करून आमचें जिवीत सारूंक आमकां कृपा मागया. आनी तो आमकां दितलोच. आमकां कितल्या देणींनी ताणें भरल्या. ही देणी आमच्या पासत न्हय, ही ताणेंच आमचें सोबें वापरून दुसऱ्यांक ताची फळां मेळोंक जाय, दुसऱ्यांक ताचो फायदो जावंक जाय, दुसऱ्यांचें जिवीत आमी अदीक आनी अदीक भरून हाडूंक जाय. तेन्नाच की आमचें जिवीत भरता. हे दोळे आमचे भावार्थाचे उक्ते जावं दी. आनी जशे भाशेन जेजून ताका एका उतरानूच बरो केलो, तेच भाशेन ह्या वेळार आमकां सगळ्यांक जेजू बरो करतलो. सगळीं जाणीं आमच्या आत अशें ओंटयेन धरया, दोळे बंद करया आनी जंयसर आमकां पिकोवणी जाय, जेजू आमकां म्हणटा, तुका हांवें कितें केल्लें जाय? आनी ताका आमी आतां सांगया, म्हाका कितें जाय पळय तें. आनी जेजू रोखडेंच तें आमकां दिता. तो अणभव आमी घेवया. मेळ्ळे भाशेन आमी देवाक आर्गां दिवया, ताची तुस्त करया आनी जेजू बरोबर आमी चलोंक लागया. प्रत्येक सुस्कारान जेजून आमी बरोवन येता, ताका हाजीर जावया. प्रत्येक सुस्कार भायर सोडटना आमचे सगळे भितर आहा तितलें बरें वायट पोजडें कितें आहा तितलें जेजूच्या ताब्यांत करया. सुस्कार भायर सोडटना भायर काडया आनी आमकां तातूंतली सुटका दिवन पेखोवणी मेळवतली आनी तो आमकां आपले गोठायन भरून आमचें जिवीत परिपूर्ण करतलो, करीत आसा. हाका लागून आमी सगळे आमच्या भाव भयणी पासत मागया. कोरोना व्हायरसूच न्हय, पूण कितलीं बाकीचीं दुयेंसां आसा तातूंतली आमकां सुटका मागया. सोर पोदेदार आनी काकूळट सारा देवा, तुजे आख्खे रचनेचो तूं अप्रोमीत मोग करताय. संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडे खाल कोश्टवतल्या पासत तुका आमी प्रार्थना उबारता ती कोणवाळेर आयकून घे. ही अवचित सुरू जाल्ली पेस पिडा नियंत्रणा खाल येवंक हे पिडेक लागून दोगदोगतल्यांक बेगीनूच इलाज आनी तांच्या कुटुंबांक फावो ती बळ शक्ती मेळचे खातीर तुजो आदर मागूंक आमी तुजे सरशीं येता. हे पिडेचेर अभ्यास करतल्या विद्यानाक
एक गुणादीक वॅक्सीन बेगीनूच सोदून काडूंक आदार दी म्हूण तुजे लागीं आमी मागता. आमच्या सरकाराक आनी भोव करून भलायकी अधिकाऱ्यांक पोरजेच्या बरेपणा खातीर फावो ती पावलां मारूंक तुजे जाणवायेन उजवाडाय. जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. Amen. Page 35, C16. परमेश्वराक वरदाना समेस्तानी भेटोची. परमेश्वराक वरदाना समेस्तानी भेटोची. तुमचो सोसो परमो दमदमीत चोटा स्वर्ग तीच बरी आमची दाना. ईश्वरा तुझे मुख परमेश्वराक वरदाना समेस्तानी भेटोची. परमेश्वराक वरदाना समेस्तानी भेटोची. म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान आनी मागणी सोदपुतितात देवा बापाक मानता तसलीं जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मानांक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आखे पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्पर मानून घेवंक. सुर्गींच्या बापा, ह्या बलिदानांत तुज्या पुताचो अप्रुमीत मोग भक्तीपणी आमी समरोमतांव. तातूंत वांटो घेवन तुज्या भक्तां वरी तुज्या आनी पेल्याच्या मोगान दिसान दीस वाडोवंक आमकां फावो कर. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू वरवीं. आमेन. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय बाताव. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पवित्र आनी शासनाच्या देवा, सोर काल्यान सोरताय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. श्रेश्ठ सुगणाच्या दादल्यांक आनी बायलांक खूब जोन दर एका काळार तूं तुजी पवित्र सभा नव्या बोडान सुफोळ कोत्ताय. तुज्या विस्वाशी मोगाचे तूं तांकां गोवाय कोत्ताय. तुजे सोडवणेचो फळ आमकां लाभच्याक तांच्या उत्तम जिविताची देख आमच्या दोळे मुखार सदांच आसा आनी आमकां ती आपल्या मागण्यांनी आदार दितात निरोंतरी. देखून सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां सांगाती संतोशान आमी तुजी स्तुती गायतांव. पोवीत 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 दोलबारांचो सर्वेस्पर तूं. स्वर्ग आनी संवसार बोला तुज्या वैभवान. उत्सर्गी तुका सोय सोय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका सोय. उत्सर्गी तुका सोय सोय. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खुशेन कोश्ट मरण सुसूंक वेच्या आदी जेजून उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिस्तांक दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच बरी जेवण जातोच जेजून काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो बापा. ती आपल्या शिस्सांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस्त घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स. नव्या आनी साशणीक करोराचें हें रगत पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात.
बावाळताचो गूट परगोटुया तुझ्या कुसानी पुनो जीवनपणा वरवी तुवें आमकां सोडोयली सोम्या संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कर. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास करता आनी वो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काळज तुका समोर पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या आमा सोमेस्तां पवित्र आत्म्या उर्मी एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सुबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्योन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगल्या याजनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवासो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भावा भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेलेल्या सोमेस्तांक तुजें परजोडी तुमकां मळपळेन फावो कर. आमा सोमेस्तांची दोय कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाची माये सांगाती तिच्या पुती भाग्योन झुजय भाग्योन दवरून दूत आनी सर्वकालीन तुका मानवल्यान ते सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ठाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोदेदार बापा सर्वंदोन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक. आमेन. जेजू ओस्तुंगी ताचे बरोबर त्या एकपणांत ताणें आमचे सवें आपले मागणें म्हणून आमकां आनी हेरांक पेकोवणी आनी भलायकी दिवंक हे मागणें आतां आमी काळजांत थावन जेजूक एकवटून म्हणया. आमच्या बाबा स्वर्गीच्या, तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशीच संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराय आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशीच आमची पातकां भोगोस आनी आमकां तालडेन पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा, सोर वायटांतली आमकां निभार. दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडार जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोवशें उतरकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक रासवडकी पदवी आनी मोहिमा तुजीच सासच्या सासना. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धरून दितांक म्हणलें आनी आतां आमकां घरा आशिल्ल्यांक तूं म्हणटाय तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सुबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे पोरवणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. जेजूची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. जेजूक एकवटोन ताची शांती आमी एकामेकाक दिवया. देवाचे शेलये संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाचे शेलये संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाचे शेलये संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाका पयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सोम्या, तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका पावना पूण तुज्या एका उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां सासणाच्या जिविताक सांबाळूं. आमेन. जेजूक आमच्या काळजांत शेवंक हे मागणें आतां आमी मिया. म्हजे जेजू, भोव पवित्र संस्कारान तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग कोत्ता जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत शेवंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव मोलीक मांस रगत म्हज्यान शेवंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलेले पुरी हांव तुका वेंग मागतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटटा. तुजे सरशिलो कडसरूंक म्हाका कितेंच दिवं नाका. आमेन.
page 71, D42. तुझेच फाटल्यान येता जेजू, जेजू आमच्या गोवल्या, बुकेन आमी मरता जेजू, जेजू आमच्या उड्या, जिविताच्या उक्त्या मार्गार, जेजू आमचे विसय वाचता, अरोणांतल्या सुक्या जाग्यार, जेजू आमचे उदकाधिकार. दुनिया म्हजी सत्या, म्हजी खुशी, म्हजें गिन्यान, म्हजें काळीज, सगळें म्हजें तितलें तुवें तें म्हाका दिलां. तुकाच तें हांव दितां, कित्याक तें सगळें तुजें. तुजे खुशे प्रमाणे ताचो वापर कर. म्हाका फकत तुजो मोग आनी तुजी कृपा दी. इतलेंच म्हाका पुरो. Amen. मागुया. सुर्गीचे बापा, आमचे ओसूकतायेक तूं घोटायेचें ओकोत दिताय. तुज्या पुताची कूड आनी रोगत. जशें ह्या जेवणाचे सोक्तेन बाकिवंत जेत्रुदाक आनी मागरिताक मोठवाशी बेसाच्या जिवितांत तुका विस्वाशी दवरून तुवें संपूर्ण केली, तशेंच आमकांय त्याच जेवणाच्या बोळान आमच्या जोण एकल्याच्या बेसाच्या जिवितांत तुका विस्वाशी आनी दिसान दीस अदीक पवित्र कर. उपकार आमी मागता तुज्या पुता जेजूच्या नांवेन. Amen. भयणीनो आनी भावनो, आतां बेगीनच 24 सायबाची नोयनां स्टार्ट जातली. पूण कोविडाक लागून तुमच्यान हांगसर मिसान भाग घेवंक जावचो ना. हांगसर येवन पूण तुमच्यान जशे भशेन आमी हांगसोत्तान मीस भेटयता आनी तुमी तुमच्या घरा आनी रावन तुमच्यान भाग घेवंक जाता, तेच भाशेन घेयात. पूण एक मात वेगळेपण आसतलें. तुमच्यान दिसाची 10 ते 4 हांगसर इगोर्जेन येवन बेड दिवन सायबाक वचोंक जाता घरा. हें आमी तुमचे पासत दवरलेलें आसा. कित्याक सगळ्या जाणांक जमा करूंक जायना. ते गायडलायन्स दिल्ले आसा 200 लोकांकूच. आमचो कितलो लोक आसा, कितलो लोक हजारांनी हांगसर येतलो आनी तें बरें दिसना. तुमी येतात आनी तुमकां नाकारलें म्हणटत. ताका लागून ही मीस आमी हेच भाशेन दवरलेली आसा. पूण तुमच्यान उमा घेवंक, तुमचें बुजवण करूंक हांगसर येवंक जाता. ते भाशेन तुमकां संदी आसतली. आनी ही बंदोबस्त आमी दायेर सावन स्टार्ट केलेल्या, कित्याक सगळी मांडावळ करच्याक आमकां वेळ लागलेलो आसा. कशे भशेन आमी हें कोत्तेल्या आमी नोकले आसलेल्या, अशें की आमकां ही आयडिया आयिल्ली आसा. तर तुमच्यान 10 ते 4 हांगसर येवन बुजवणीक आनी उमाक घेवंक तुमच्यान येवंक जाता. तर आमची सदांच 3 मिसां आसतलीं सकाळची 6, 7, 8. पूण तातूंत तुमकां भाग घेवंक जायना. फकत तुमचे पासत आमी वर्च्युअल मीस करता. सकाळीं आमी 5 पवित्र बुजवण स्टार्ट करता. तर हें तुमकां भाग मेळ्ळेलें आसा. बाकीच्या मागीर हांव तुमकां सांगतलो आनी कितें आदारलेलें आसा पळय तें नोयनाच्या फेस्ताच्या दिसांनी. पूण हें आतां आमी स्टार्ट केलेलें आसा. सगळें बरे भशेन आमकां घडोवन येवच्याक सायब आमचे पासो सदांच मागता. तर ताच्या मागण्यांतल्यान तुमकां पेकोवणी बरेपण कुडीचे मनाचें आनी बाकीचें तुमकां जीं इंतेसां आसात तीं सगळीं आतां आमी ताचे कडेन विनंती करून मागया. भाग्यवान फ्रांसीस शावेरा, जेजूच्या मोगान तुजें काळीज सगळेंच लासतालें. देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणीची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तो जीव झरोवन मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेंत भरलो आनी संवसारांत तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिन वाचता.
आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनोती मागता हांव जणेंतल्यान आपणाक जाय तें घेवन फाटचे शेवर कडेन मागचें. आमचे ओत्रेक बापाक मानतात तसले जाल्यार तुजे विनोतीन ते शांती पावय म्हूण मागता हांव आनी सोगटा पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सगळें बापाक वाकाणटा हांव Amen. आनी सोर दितात देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो आमचेर आशिर्वाद घालून Amen. वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. पेज 94 F19. Ailea somia bukion danion Unatan Santo Spirit Veda Jivita Tondo Uno Shivun Seba Korung Daya Salya Sang Lolin Tu Benam Ka Jesus Somya So Chak This One Tu Swat Soglia Kasaniam Chatu Kelodar Otmo Solto Dorung Moka Sozo Ai Liao Somya Bukyun Daniel Purnata Santo Spirit Vedam Jivita Tono